सांगलो ते भाशेन दिसाची ही प्लेस एकदम बरी दिसता. आमी रावताय त्या आयलँडा नांव मेदुफुशी आयलँड रिसॉर्ट. आमी वॉटर विला बूक केल्लें फॉर अ फूल वेकेशन आनी वो वॉटर विलांतल्यान व्यू आनी तितून उदका भितर जायतीं नुस्तीं आहा. एंड दॅट्स मी स्विंगिंग इन Maldives. सो आयज आमगे डे 2. काल आमी रातिको पावलीं. काल एक प्लेसीचेर आमी खायचे नुस्तें करून हाडलें म्हणजे फूल काडो काडलो आनी तशें उसवाडी ना. आनी आतां आमी ब्रेकफास्टाक गेले. आमचें सनस्क्रीन लायल्या भरपूर वता. काल आमगे आख्खो दीस ट्रॅव्हलिंगाकू गेलो. एक दीस एक्चुअली आमी प्लॅन केलो तेश करून 1 तारखेचेर आमगे स्टार्ट जावपा जाल्लें. बट 1 तारखे पळोवत आमी ते 1 तारखे केलो प्लॅन 2 तारखे करपा पडलो. 1:55 म्हणल्यार ब्रेकफास्ट बंद जाताय आनी उठोली जालें ना. आमी रेडी थँक रावते. तेंगे जालो पण आमी ब्रेकफास्ट वयता. सोक कोण डेराचे मात म्हण चोवपाक गेल्या प्रेस्टन हिंग कामा लागल. हें जावन आसा आमगेलें सिस्टर पिंकी पोंकी. सो आतां आमी वयताय ब्रेकफास्ट करपा. आमी सायबिणी वयताय दिसता. सगळीं लायनीन वयताय तेश करून. प्रेस्टनान लायले रे सनस्क्रीन. आम सनस्क्रीन लागना आतां दिना का मागीर आम सन रेसिस्टंट. एंड दॅट्स माय आउटफिट. आतां आमी ब्रेकफास्टाक चलोन वयताय बट भरपूर पयस आहा आनी प्लेस जाल्यार बरी दिसता थंय. सेम गोंया अशें चोवपाक. फकत मातशें हिंगा कोस आहा तो पांया वयल्यान हें जायना म्हणजे लायक हिंगा हार्ड कोस आहा पांयाचे दुसडोन येना. माड बी सगळे गोंयचे भाशेचे. बट हिंग मातशें कलर डिफरंट दिसता कित्याक हिंगा सन सारको वयर तकलेचे आहा. वी आर द इक्वेटर. सो दॅट्स द रिजन हिंगा कलर सगळो ब्रायट दिसता. इवन द सँड इज वायट बिकॉज द सन इज अबाव द हेड एंड वी आर ऑन द इक्वेटर. सो वी हॅव रिच्ड एट द रेस्टॉरंट आनी तें आमकां एक प्लेस बूक केलो आहा लायक आमकां 4 जाणांकू. सो हिंग सगळ्यांक प्लेस अलॉटेड केलो आहा हूंय बसपा ते भाशेन आमकां एक प्लेस अलॉट केलो आहा हूंय बसपा ती. आय शो यू. सो हिंग बुफे ब्रेकफास्ट आनी तो म्हाका ऑमलेट करता. थँक्यू. सो तुला ब्रेकफास्ट आख्खो आनी आतां हें दोनी गेलां सद्या आनी मागीर चोयता आनी कितें आनी. हो म्हगेलो आयचो ब्रेकफास्ट. थँक्यू. हो प्रेस्टन आमगे ब्रेकफास्ट. चड दाखयनाका बिस्तें इतू खाला काय म्हणून दुदा च्या पिताय. तूं दुदा च्या पीत जाल्यार पासून गरें जावपा ना. सांगू आतां मालदीवसान कितें जावपा शकता. हिंग भरपूर गरम जाता. चोयल्यार कळटलें आमकां स्वेट करता बट ऑल्सो हांवें सनस्क्रीन लायलो न्हू सो तेका लागून ती घामिल्या. बट बेस्ट बुफे ब्रेकफास्ट आहा तो बेस्ट आहा वर्थ द प्रायस. सो ही आमगे प्लेस बूक केलो आहा ती आनी हो फ्री आगे ब्रेकफास्ट. आनी शनफडाची तांतयां तेगे दाखयना तुमकां. सो लेट्स स्टार्ट. प्रिया तुका दुदा च्या बी जाय जाल्यार सांग तेका. हांवें काडे सांगेला. थँक्यू. द प्लेस रिसेप्शन तेंगेलें. हॅलो. हाय. आतां आमी वयताय. आमी आतां जिमा वयताय. बोलतें पोटां भायर काडपाक. बट म्हाका वचों नाका न्हांवपा वचपा टायम येता चेडवाची तेल म्हणटा बरें जिमा वचपाचो दिसता. तुका जिमा वचोलें. हांव जिम एक तांकां मुगे इंस्ट्रक्शन जाय न्हू. हांव इंस्ट्रक्शन जिमाचो आवय सेन हिंग चोय हिंग तुमगे फोटो काड्या प्रिया प्रेस्टन. जाव रे. आवया प्रिया तुगे रिकॉर्ड जाला. ओकल बिलायन जिमा कोण आले. थँक यू पुढे तू म्हाका मारपाक. प्रेस्टन तूं बिस्तो जार कितें आतां आमी न्हांवपा वचपा हाय. आयकोता ही मनशां जेल मुत्री जिम मारया म्हणटाय ती आनी जिम मारून चल जे प्रेस्टन स्टार्ट जायना. स्टार्ट मातसो
उदकान गेलो ते मस्के उलायचंय ते पांयांचें उदक घालपाक फकत पांय धुवपाक की पांयांक कोस लागलो आनी हें गरम लागत आज जाल्या सो ते पांय धुवपाक उदक दवरलें तेमी आनी हिंगाय न्हांवपा जाता हुंयच न्हांवपा जाता हिंगाय न्हांवपा जाता घरा सायडीकूय न्हांवपा जाता थिंग बिचीरूय न्हांवपा जाता आनी स्विमींग पूल आहा थिंगाय न्हांवपा जाता सो आमी बनाना रायड केलो आतां आमी हिंगा पुला कडेन चील कोताय आनी हिंगसर व्यू चोवपाक बरो जाता आनी सगळी न्हीद येता सामकी प्लेस बरी जाता बट कितू ट्राय केलें तेणें आमकां उडोवपा न्हू हय तो बनाना रायडीचे आमकां उडोवपा सोदतालो व्यूचे सो आतां बनाना रायड बीन सगलें करून आमी मातशें रिलॅक्स जाताय मागीर पुत उदकां वयतलीं बेजार येना गो सुक सुकोन उदकां वचपाकू सुकपाकू वयता तितू गोतच आतां आमी इंडिया मातशें वायब येवपा बटींग येयले तेन्ना असो इंडियाचो वायब येता माड चल गोंया अशें दिसता गेला लायम सोडा किडनी बिनकून लायम सोडा आगे म्हजी माय गोंया आहलो जाल्यार आमकां सारकें 2 दीस पोट पुरचें येतालो न्ही कितू खंयचे $8 800 रुपये 800 रुपया आमी कितू लायम सोडा म्हयनो भर आताली मीठू जाय आतां मीठ न्ही करपाक बट आसूं इंटरनॅशनल मीठ सो आमगे घरा पोंदा इतुलीन बुस्ती आहाय सारकेची की जालो आमी न्हांवतो म्हण बट तेमकां हुंय पुला न्हावपा जाय इतू आनी आतां पुला वयताय आख्खें गोंय पळोवन येयला गुड मॉर्निंग आतां थिंगा 5:30 जालें आनी हांव बेगीन उठोलां ते सनरायज चोवपाक आनी हांव तुमकांय दाखयता सनरायज कितकून चोवता इंटरनॅशनल कवणो आमी सकाळ बेगीन उठलें फकत सनरायज चोवपा आनी सनरायज चोयलो इतलो ब्युटिफूल दिसता उदकांतल्यान सन येतलो ना वाव सामको हांव तुमकां टायम लॅप्स दाखयतलें फाल्टो उदकांतल्यान चला वयरशी बरें जाय बरें दिसना वर्थ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग लायक उदकांतल्यान सन चोवपाक आनी बेस्ट त्याच उदकांतल्यान सन येता आनी त्याच उदकां सन देंवता Thank you, Deandra, for this lovely outfit. Do check out her photos on Instagram. She makes lovely crochet sets. Yeah. So, आता मी breakfast करपाक वयताय. I'll show you some videos of it. हिंगा lunch, breakfast, dinner सगळें एश कोन्न आसता buffet style. Soaking in the sun. आख्खो पुलान टायम स्पेंड करून जालो आतां आमी बसले सोकली स्विमींग पूला आमी गेली थंय स्विम केलें मातशें फोटोशूट केलो आनी फोटोशूट केलो स्विंग्सांचेर स्विंगींग इन मॉल्डिव्स हिंगा एकूच दीस कोण आमी गोंय बिचीचेर न्हावपा वयता जाल्यार हांपरां जायना थंय हिंग एसोलें वत आहा म्हाका दिसना येता म्हण आमी लोकांक दिसता आनी फोटो म्हूण ताळी हांपरां जाता ऑलरेडी टॅन येवपा लागल आमकां सनस्क्रीन बी लायन पासून शी गेसो हो थिंगा गोंय गरमी जाता म्हूण गेल्ली हिंग गरमी जाता ती सुसूंक जायना शी कितू गरमी महाराष्ट्राची न्हू मेळ्यो ती मुंबयची आमकां एक फॅमिली मेळ्ळी चड गरमी जाता आनी चड वच सारकें चड सारकें तकलेर माता
आमी हितून एंड डे न्हावले म्हळ्यार तुमी कोटोले आमकां कितू हापरा जालें इथे आमी बरें न्हावले आनी आमगे प्रेसिडेंट बाब न्हिदोन वेल्डिंग मारपा लागलो केस चोलीक न्हिदोन बाबडो आनी टेबल टेनीस खेळपाक गेले टेबल टेनीस आनी प्रिया थिंग टेबल टेनीस सारकी बॅडमिंटन खेळटाली आनी आमी इतुली एनग्रॉस्ड आसताय खेळपाक व्हिडिओ पासून करपाक उगडास ना आनी जायत्यो वस्तू पुला पासून म्हाका व्हिडिओ काडपाक उगडास जायत्यो वस्तू केल्या आमी व्हिडिओ काडपा इसरली बनाना रायडार पासून म्हाका व्हिडिओ काडपाक बट मेळना इतलें तुम केन्ना न्हू येताय न्ही मॉलदीव्स हे सारकी बोर प्लेस सारकी वेकेशन्सा सारकी बरी आहा प्रॉब्लम ना बट ओके आहा बट मातशें एक्सपेन्सीव आहा हय मातशें सगळे वस्तू बरे आहाय बट मातशें गोंयचे हितून सगळे कन्वर्ट करपाक गेल्यार एक्सपेन्सीव अशें सपोज तूं डॉलरान जोडटा आनी तुका ते अशें करून व्हडलें हें दिसता आतां गैरा दिसती पडटा थिंग थंय चोवपाक गेल्यार ते सारकें डिपो दिसना अशें करून सुद्दां सारकें देंवतना पांय तेंकता म्हण बट लास्ट पावंड्याचे देखून गेलो न्ही कॅशे पावंडे तेंकना पांय दाखय तुमकां करते कितू डिपो ते आतां उत्ताय तुगे भायर न्हू सांत एकलो तुगे पांय हय ते हांव क्लासान जाल्लें आमी ते सांडोलें सारकें चड हय ते हांव क्लासान जाल्लें आमी सनसेट चोवपा येयलाय आनी हो सनसेट आयच्या दिसाचो सकाळ सनरायज चयलो आनी आतां सनसेट सो ब्युटिफूल आतां आमी राती कडेन जेवपा येयलाय आनी आयज जेवण सारकें चड बरें आहा चड बाय हांव काडटा बरें काय समोसा मेळ्ळे न्हू आयज सगळ्यांच्यान जेवण चड बरें हेंचो हें बीच विला सारकें बिचीर आसता आनी आमी रावताय तें वॉटर विला जें उदकां आसता हाय गायज आयज आमगेलो 4 दीस म्हणचे लास्ट डे फाल म्हणल्यार आमकां वचोंक पडटलें गोंया इतल्यानी रावपा जालोलें असो आनी आयज आमी आख्खो दीस फकत फोटो काडटले आनी मागीर सायेंसा न्हावपा वयतलीं जेयतलीं आनी मागीर पॅकींग करतलीं हो आमगे सारको पर्सनल फोटोग्राफर ऑल द वे फ्रॉम UK मिस्टर प्रेस्टन लसेडा म्हाका सांग तुगे दीस कशें केले ते हां जालें इतलेंची प्रेस्टन तुगे दीस कशें केले चड बरें तुगे चड बरें तुगे बरें कित्याक गेलें ना गो बरें गेलें आतां जालें मुगो हाल वचपाचें ना पोतून कामां जॉयन आतां आमकां काडे फोटो आतां आमी वयताय न्हांवपा मागीर आमी येतले पोतून फोटो काडपाक आयज फूल डे फोटोशूटा आयज आमी आख्खो फोटोशूट काडटले कित्याक मागीर गोंय पावंड रिग्रेट जावपा नाका अरे आमी थिंग काडना हिंग काडना हितून सगळे फोटो काडटा आमी आनी आयज फोटो काडपाक म्हाका दिसता आमी जेवपा ना म्हण टेंपराची आतां ऑलरेडी 12 जाली सो आयज आमगे लास्ट डेज आयज मोठे हाल सकाळ फुडें भायर सरपाची अर्ली इन द मॉर्निंग तिकीक येता लायक इतू ब्युटिफूल प्लेसून वचपाक आरा बट आफ्टर ऑल some other place maybe soon तेम लेटर बरोवन धाडल्या बरीशी क्यूटशी आनी हांव बेगीन वचपा पडटा एक्चुली आमकां 3:40 फ्लायट वयताय म्हळ्यार 3 वर लागताय आमगे फर्स्ट इंटरनॅशनल ट्रीप खावपा जाता बट इट वॉज अ मेमोरेबल वन आमी चड व्लॉग करपा टायम पासून मेळना कित्याक आमी इतली एनग्रॉस्ड आसली एन्जॉय करपा इतली थोडे पार्ट्सां केल्याय फूड जेवणां म्हाका काडपा मेळना कित्याक वयतना थिंग आमी जेवपा बसतालीं उलोवपा लागतालीं इवन स्विमींग कितू फूल डे स्विमींग केलां फूल डे पुला स्विमींग केलां हिंग स्विमींग केलां सगळे प्लेसींनी घरा सकल घरा मदें बिचीर सगळे प्लेसीर आनी इतलें बरें गेलें एन्जॉय केलां
व्लॉग चड करपा मेळना बट एन्जॉय केला कित्याक वी वर सो एनऑस्ट एन्जॉयींग मोस्ट ऑफ द टायम हांव जाल्यार इसरोलें विडियो काडपाक सो या बट फोटोज बिटोज काडाय क्वीक वन्स दिस वॉज लायक द मोस्ट मेमोरेबल ट्रीप फॉर मी बिकॉज इट्स द फर्स्ट वन इज ऑलवेज स्पेशल सो या आतां आमी जायच्या दिसा म्हणटा फोटोज काडाय मातशें पुलाव वचून एन्जॉय केला केपी आनी पुलाव आतां आमी एक सनसेटार एक फोटोशूट केला मातशें आनी आतां हे वायट ड्रेसान एक म्हाका फोटो काडपाक जो बिचीचेर आमचो या सनसेट ऑलमोस्ट जालो आयज सनरायज चोयला कालूय सनरायज चोयला घराकूच केन्ना बेगीन उठ्ठा सनरायज सुद्दां उठला बट हिंगा सनरायज सनसेट कितलो बरो दिसता लायक सो पिसफूल एंड सो कामींग सो या हांवें थोडो मातशें वायट ड्रेसान फोटोशूट करतलें डान्स रील मागीर 10 मिनिट्स जाले उजवाडाक जाल्यार मागीर म्हणटा म्हज्या पावयतलीं थोडे सोबत मातशें न्हांवपा वयतलीं एंड देन डन इंडिया आनी मॉलदीव्स टायम डिफरन्स फकत हाफ एन आवराचो आहा गुड मॉर्निंग आयज डे 5 आनी लास्ट डे आयज आमी सकाळीं 5:30 उठलें आनी सनरायज चोवपाक गेलीं सनरायज जाल्यार कांय दिसती पूण आयज फूल क्लाउड्स आहाय तेंगे रेनी सीजन स्टार्ट जाता लायक मे मिड्स तेंगे रेनी सीजन स्टार्ट जाता सो ते फूल क्लाउड्स जालो हाय आनी आयज सकाळीं बारीक पावस पडटालो राती बारीक पावस पडटालो बट आमगे हॉलिडे आमी एन्जॉय केली बरी समर आनी बरो उजवाड आनी पावस बीस कांय ना बट इवन दो इफ यू आर प्लॅनिंग इन रेनी सिजनींग खूंय चड पावस पडना लायक एक ओरू पडटा आनी वयता अशें करून गोग्यान पडत आख्खो दीस पडत रावना सो तुमी इवन प्लॅन केले जाल्यार पासून वेस्ट वचपाना आनी वयल्यान रेनी सिजनान तेंगे प्रायसीस अशें करून जायत्यो लेस आसताय कम्पेर्ड टू द सिजन्स लायक समर विंटर सिजन्साक कंपेर केलें जाल्यार रेनी सिजनान भरपूर लेस आसताय अगोन मातशें पावस पडटा अदरवायज इट्स फायन सो आयज लास्ट डे आयज वचपाचें रोयस जाता व्यू this place cute खबर ना आमकां केन्ना पावता थिंगा ते आतां आमगे सकाळीं आतां 7:15 ब्रेकफास्टा वचपाचें आनी 8 o'clock आमगे स्पीड बोट येतली सो स्पीड बोटीचेर गेलो उपरांत मागीर 3:40 आमकां फ्लायट स्कीम्स कितें 10 जाली ती फर्स्ट विडियो चोयला नो विडियो चोयला कळटलें कितें 10 येयली ती म्हाका बहुत सॉलिड आता सनस्क्रीन लायन पासून 10 येयली म्हाका आतां हांव ऑलरेडी चॅकआउट बी केलें आनी बॅग बी पॅक केलें सो भायर रावताय वचपाचें आतां बोट येयलो हा आनी पुणी आमगे वॉशरुमाक गेलो सो भायर रावता आनी मागीर वचपाचें फायनली लास्ट एंड फायनल थँक यू एन्जॉय करपाचो दाखयता फर्स्ट विडियो वॉच व्यू दाखयलोलो बट राती कोडे स्विमींग पुलाचो बट आजच्या दिसाचो कितू बरो दिसत तो सो पीसफूल सीन आय विल मिस दीस आय विल रियली मिस दीस बाय बाय आयलंड आतां 2 वर देखून बोटींग काडपा जाय मागीर माली सयत बेंगलोर 3 वरां हॉल्ट मागीर Bangalore to Goa. So आता बोटी बसली स्पीडीन येतली आनी आम्हाला सो आम फायनली एअरपोर्टाचेर पावली बट आमगे चॅकींग टायमींग 12:40 सो आम कितें भायर खावपा वयताय तेंगे खूंय अरायवल्सांकू लॉन्च मेळटा डिपार्चरा आसना सो आम कितें खावपा वयता सो रोखडो 12:40 जातली आतां पावला आमी सो थंय आमी खूंय पावली सो आमकां टायम आहा म्हूण आमी KFC येयलें पयलीं गेलो त्या KFC न्हू इन डिफरंट KFC बसो मेळटा एअरपोर्टा मातशें सायडीच्यान दुसरे लॉन्च एरिया सो थिंग येयलें आनी KFC मील बॉक्स ऑर्डर केलें
आतां ही हातोली आनी मागीर आमी समथींग एअरपोर्टार वयतली आतां 11 o'clock इस जालें हिंगा सो 12:40 म्हळ्यार आमी एअरपोर्टार पावपाक जाय सो सी यू आनी चय आमी कोण जाणेलें ती हांपरां आमी गेल्लो केसन जाल्यार केसो चोय गोंय वता म्हणून हिंगा वता समथींग काडे करपयन जाणी सनबर्न त्यार मागीर म्हयनोभर भायर सरप ना 2 म्हयने तरी आय होप आमगे कलर बद्दो येयल्या पुरो मुखेल रोखडें येता ती सोगनी बारीक बारीक आयलँडां दिसती पडटाय ती सो सोगनी एक रिसॉर्ट एक आयलँडाची आसता ती मागीर स्पीड बोटीन तुका त्या रिसॉर्टान वताय सो आतां आमी ऑलरेडी बेंगलोर पावलाय आनी कितलो गो जाले 6:43 या 6:43 जाले आनी आतां आमी टर्मिनल 1 वयताय शटल बसीन फायनली लँडेड इन इंडिया मी बेंगलोर एअरपोर्टाक गोंयचे फ्लायटी रावताय आवय गे म्हजे हो बेंगलोर एअरपोर्ट कितू व्हडलो होच बी कोण होच फूल कोण चलोवले अशें तितू ओगोतू जाल्यार पावना लास्ट स्टेजीर 43 एजीर तितू ओगोतू आवय गे पावनाय तितू चलपाचें आतां आमगे फ्लायट 9:15 आतां आमी 1 वर पयलें हाय 8:10 जाताय थिंगा हाय सो या आतां आमी कितें खाताय थर्ड वेव कॉफी म्हणटाय थिंगा धाकटीशी प्लेस बट क्यूट अशी दाखयता सो आतां आमी गोंय वयताय आनी गोंय पावतकच आमी एक पार्ट म्हाका ऑलरेडी न्हीद येता आमकां रेल्वेची वयलो ती परतून हाडलें टर्मार कित्याक ती इसरोल खंय आनी आतां आमकां फाटी बॅग दिलें हातून हेका लागून कित्याक लागून दिला तेमी कितें तरी टॅक्निकल फॉल्ट जाले सगळे इंजिनियर्स पायलटाक कॅबिना आनी आमकां फाटी बॅग दिलें ये फाटी बॅग हा पडना बाकी केन्ना फ्लायट टेक ऑफ जाता फाटी बॅग तरी दिली तेमी सगळें मुगे नांव सोदून जालीं गेम दिलो तितूंत सगळीं मुगेलीं नांव सोदून जालीं बट आजून पासून ट्रेन वचपा जालें ना आतां भायर जालीं आतां मॅम एक्चुली 11:30 म्हळ्यार गोंयांत पावपा जाय आसलीं बट कितें तरी इशू जालो फ्लायटाचो सायड लायट पेटना सायड लायट न्हू पांख्या तेंगेली लायट पेटना खंय आतां एक लायटी लागून एक्चुली तेमी कितें तरी प्रोसेस तो आतां आमकां दुसरे फ्लायटीन शिफ्ट कोताय थिंग एक वर वयतले लगेज घाताय म्हळ्यार थिंग जालें आनी आमगे स्टेन्सी बाबा आमकां रावता आसतले एअरपोर्टाचेर ताका हांव पोत फोन मारीत बाबा बायसो नाका बायसो नाका चल आनी कितें करतली दुसरे फ्लायटी मेळ्या म्हणजे केसो पेज येयलो आमगे फ्लायट चेंज करपा जाय आसली न्हू सो आमी दुसरे फ्लायटीन बसले आतां ते फ्लायटीक एक चलना म्हणून बसयलो आनी आमी एअरपोर्टार गेलीं एअरपोर्टार वयतकच आमकां रियलायज जालें आमगे पास सांडलो म्हणून सगळे पास आहाय लायक फर्स्ट मी गेले ते पास येयलाय तेज पास फकत हेच फ्लायटी पास सांडलो आमकां तो कितको मिसप्लेस जालो तो सगळे आमी बॅगांकूच दवरताले पासपोर्टाचो तो एकूच पास मिस जालो मागीर आमकां एकट्यांकू भायर रावपाक पडलें मागीर तेमी आमकां आनी एक पास प्रिंट करून दिलो मागीर आमी भितर गेलीं सगळ्यांच्या लास्ट बट आमी फाटल्यान मागीर जायत जाणी गेले म्हणटा 2 मिनटां काळीज खाप जालें बरी सर ऑलरेडी बोर्डेड अ फ्लायट आनी आतां आमी गोंय येतली आय थिंक दिस इज दी एंड ऑफ द व्लॉग बाय बाय